मारतात पळय तांकां कसल्याच प्रकारचे पार्किंग म्हणजे त्यांचे जे हे दवरपाक शेड ना हुडयो सामान दवरपाक किंवा जेटी ना त्या संदर्भात कितें केला तुम्ही प्रोसेस? पार्किंग पळय आहा ही गव्हर्मेंट जाय नासलें जाल्यार CRZ आहा NGT बीन आहा आनी त्या प्रमाणे हें ना. पूण आदीं कशें आसलें, आदीं ठरावीक लोक आसले वेळेचेरूच दवरताले, आदीं अशें पार्किंग नासलें. आतां त्या लोकांक खंय तरी दिसना की आमकां पार्किंग बीन जाय. आमी आदीं कितकीशीं वर्सां पळयता तशें शेडी बिडी ना, तेंच्यो नॉर्मल शेडी आसल्यो चुट्टाच्यो बिट्टाच्यो तेजेर ते चलयताले. आतां तांकां दिसता की शेडी बिडी आसच्यो म्हणून, पूण ते कायद्याचें बंधन आहा खंय तरी ते गव्हर्मेंटाकूय अडचणीन हाडटा. सो तेज्या खातीर कारण NGO चड आसल्या कारणान फाल्यां ते कितें शेड बीन जाली जाल्यार ते वील गो टू द कोर्ट आनी खंय तरी CRZ जायतले प्रायवेटाक कितें गव्हर्मेंटाक ना हे गोश्टी तयार जातात. सो ते पळोवनूच गव्हर्मेंटाक खर्च करप खंयचो प्रोजेक्ट करप डिफिकल्ट ना, पूण कायद्याचें बंधन जें आहा थंय खंय तरी गव्हर्मेंटाकूय कॉम्प्रोमायज करूंक लागना. आमदाराच्या रिक्वेस्टान ही आमच्या डिपार्टमेंटा अंडर मार्केट बांदपाक येता. आमी जे मार्केट बांदतले ते बऱ्या पैकी आसतले. जवळ जवळ 1 कोटी खर्च करून आमी मार्केट बांदतले. अशें बांदप की फुडें 10-20 वर्सां गमरत्ना थंय येवंक जायना, म्हणजे कितें कमी आसा जावंच जायना. म्हणजे आतां जर समज 10 लोक बसता जाल्यार फाल्यां 25-30 लोक बसपाची वेवस्था करपाक जाय आनी ते सगळें क्लीन दवरप. जशें फॉरेन स्टायलीन आहा थंय फ्रीज बीन आहा तशें कितें तरी प्रोविजन करून म्हणजे लोकांक सबंद दीस सकाळीं 6 ते सांजचे 8 पासून ते नुस्तें गावूंक जाय अशें प्रोविजन कितें तरी तशी पद्दत मॉडल आमी करूंक शकता. आतां तेंचे ओल्ड मार्केट आहा ते सादारणशे 10 वर्सांचे म्हणजे तितके ओल्ड ना आनी मोडी सारके ना. तेंचे तेजे प्रमाणे तेंचे रिक्वायरमेंट लोकांची पॉप्युलेशन पळोवन बऱ्या पैकी मार्केट करप आनी हे तुमी जे आतां प्रश्न केला जळमी बसतात हे सबंद कोविडाच्या प्रमाणे जे स्टार्ट जाल्ले लोकांक क्लायंट गावल्या कितें तरी घेवन बसले 4 पयशे गावता. जेन्ना क्वॉलिटी खंयच्याय टायमार गावता हांगा केलें जाय तेन्ना रस्त्या वयल्यान मागीर लोक ते करचे ना. जाय तेन्ना 8 काम धंदो सोडून 8 घेवन वरां येता अशी परिस्थिती हांगा तयार करपाक. सो आमदाराच्या रिक्वेस्टान आमी येयल्या तेका सांगला डॉक्युमेंट बीन हाडा इमिजिएट आमी तो प्रपोजल घेवन स्टार्ट करता. आयज आमचे ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर हांगासर येयलेले आहात आमच्या स्पेशल रिक्वेस्टा खातीर की आमकां मांद्रे गांवांत हांगासर जो फीश मार्केट आहा तो खूब वायट परिस्थितीन आहा आनी खुबशीं नुस्तेकारां आमची रस्त्यार बसतात. सो तेका लागून तांकां रिक्वेस्ट केली की आमकां एक बरेंशें फीश मार्केट लेटस्ट मॉडलाचेर तेंच्यांनी आमकां मांद्रे खातीर दिवचें आनी तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला आनी तेका लागून ते सायट विजिटाक गेल्यात खंय आमी करूं शकतात ते. तेका लागून आयज इन्स्पेक्शनूय केला आनी फुडलो प्रोसिजर तेंच्यांनी सांगला ते प्रमाणे आमी फुडें वयतले. सध्या जळीमळी पळय नुस्तेकारां बसता रस्त्याचेर तेचेर कितें आसा? तेका लागून हे फीश मार्केट करतात. जळीमळी मागीर कशें आहात फीश मार्केट एक पर्मनंट बऱ्या पैकी फीश मार्केट जाल्या उपरांत भायर आमी बसपाक कोणाक दिवचो ना. तशेंच पंचायती आपलो रोल प्ले करतलो. म्हाजे कडेन कितें पावस आहा ते हांव यूज करता पूण भायर कोणाक रस्त्यार बसोंक दिवचें ना. सध्या चालू आहा ते बसतात सध्या चालू आहा म्हणजे हे कंडिशन आहा त्या फीश मार्केटाच्या खूब वायट परिस्थितीन आहा. तेका लागून ही परिस्थिती आहा. तेका लागून पर्मनंट एक बऱ्या पैकी फीश मार्केट आमी हाडूंक शकतात हांगा.